मोगाच्या इश्टांनो, आमी प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी हो तिसरो आयतार आमकां विशयान सांगता तें म्हणल्यार आमी देवाची आज्ञा पाळून आमचें कुडीचें मंदीर आमी पवित्र करूंक. आनी होच विशय आमकां सगल्यांक दर एकल्याक ह्या तिसऱ्या प्राचीन काळांत आमकां लागू जाता. आनी आयचें शुभ वर्तमानान आमकां असलेच देव मंदिराची खबर आमकां आयकूंक मेवता. कोण परी जेजू हें देव मंदिरांत जें वायट चलतालें तें साफ करूंक सोदता आनी आपलेंच देवाचें घर, आपलेंच बापाचें घर तो घडये हेंच पवित्र करूंक सोदता. आनी आयच्या दिसाक आमकां संदेश दिता आमचें दर एकल्याचें जिवीत वा आमची कूड जावन आसा हेंच एक पवित्र मंदीर. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितान ह्या आमच्या कुडीचेर आनी जिविताचेर ल्हानशी लक्ष आमी घालुया. कित्याक हो तिसरो प्राचीन काळाचो आयतार आमकां सगल्यांक उलो मारता तें म्हणल्यार आमच्या जिविताचेर लक्ष घालतना खेरीतपणीन आमच्या कुडीचेर ही लक्ष घालूंक. जाल्यार हीच लक्ष घालतना आनी होच विशय फुडें वतना एक ल्हानशी गोत बिस्मान ज्या देव संदेशकाराच्या ल्हानशा भुरग्यां लागीं जालेली तुमकां सांगूंक सोदतां. एक पावटी दोतोनीक ल्हानशीं भुरगीं आसलेलीं आनी जीं ल्हानशीं भुरगीं आसलेलीं म्हणटच ह्या बिस्मान तांचे लागीं विचारलें देव खंयसर आसा. आनी ल्हानशीं भुरगीं ह्या बिस्माक सांगूंक लागलीं एकलो भुरगो उबो रावन म्हणूंक लागलो आमचो देव ह्या पवित्र साक्रामेंतान आसा हें आमकां आमच्या आवय बापायन सांगलेलें आसा. दुसरो भुरगो उबो रावन अशें म्हणूंक लागलो आमचो देव आमच्या फिरगोजीन आसा हें आमी जाणात. पूण हांवचितूच एक भुरगो उबो रावन म्हणूंक लागलो आमचो देव आमच्या काळजान भितर आसा अशें म्हणूंक लागलो. आनी बिस्म साहेब अजाप जालो कोण परी हे ल्हानशा भुरग्यान असलो जबाब दिलो तो म्हणल्यार आमचो देव आमच्या काळजान भितर आसा म्हणून. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या सगल्यांच्या जिवितान काळजान भितर देव आसा हें सत आमच्या जिवितान रिगून दवरूंक गरज आसा. म्हणटच हो तिसरो प्राचीन काळाचो आयतार आमकां सगल्यांक उलो मारता तें म्हणल्यार म्हजें आनी तुमचें जिवीत वा आमच्या सगल्यांच्यो कुडो आसात त्यो सांत पावलो आमकां म्हणटा तें जावन आसा देवाचें एक पवित्र मंदीर. पूण हें पवित्र मंदीर आमी कशें साफ दवरतलीं वो घडये आमी ताचें बरेंपण कशीं सांबाळटलीं तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सगल्यांक कळीत केल्लें आसा. देखूनच आयच्या दिसाक जी पयली वस्त आसा ती आमकां सांगता आमच्या खासगी जिवितान आमी ल्हानशी नदर मारुया. आमी घडये पयली वस्त आमच्या जिवितान केल्ली आसा वो घडये ही आमची कूड आमी पिड्यार केल्ली आसा. घडये सोरो पिवन, घडये वायट संवये लागून, घडये थोडी सिगरेट ओडून अशें जायत्यो संवयेंत आमी वायट संवयेंत पडलेलीं आसात आनी आमच्यो ह्यो कुडो आमी पिड्यार करतात. घडये लग्नीक जिवितान आमी विस्वाशी रावनात असलें आमचें सगळें घडटा आनी हें पवित्र मंदीर घडये आमी मेडें कोत्तात. घडये हो देव आमच्या भितर आसा हें घडये आमी विसरल्यात. देखूनच पयलो संदेश आमच्या खासगी जिवितान ल्हानशी नदर मारुया. कोण परी आमच्या खासगी जिवितान आमी जियेतात काय? जेन्ना आमकां कोण पळयना तेन्ना आमी कितलीं आमच्या खासगी जिवितान एक कुडी वाटेन आमी विस्वाशी आसात काय? ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या दिसाक आमकां लागू जाता. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या कुटुंबान आमी कशीं जियेतात. कुटुंबान जियेतना ही जी आमची कूड आमकां दिलेली आसा, बरी भलायकी दिलेली आसा ती घडये एकामेका सवें वावुरतना आमी घडये एकवटान शांतीन मोगान आमी वावुरतात काय? वो एक कुडीन दिलेली भलायकी आमी बऱ्या वावरांत आमी घातात काय? जायते पावटी घडये हे कुडीचो उपयोग आमी करूंक सोदिनात. जायते पावटी घडये ही कूड घडये आसा तशीच
दवरूंक सोदतात, घोडे सांबाळूंक सोदतात आनी जायते फावटी ताचो उपयोग करूंक सोदिनात. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां सांगलेली आसा, ती म्हणल्यार जी कूड आमकां दिलेली आसा, एक पवित्र मंदीर कशें आमकां दिलेलें आसा, तें दुसऱ्याच्या सेवे चाकरे खातीर आमी ताचो उपयोग करूंक गरज आसा. आमी ताचो तर करूंक ना जाल्यार हें पवित्र मंदीर आमी बरे भाशेन सांबाळूंक आमी पावूंक ना. जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार हें पवित्र मंदीर आमी सांबाळटना आमी भाव भयणीनो ताचो उपयोग करून आमी समाजान बरो वावर हीच आमची कूड घेवन करूंक गरज आसा. निमणी वस्त ती म्हणल्यार जी आमी घडणेंत आनी ह्या काणयेंत आयकल्या ते प्रमाणे हय म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मंदिरान आमचो देव सदांच हाजेर आसता आनी ह्या देवाक सदांच जेन्ना हाजेर दवरतलीं तेन्ना घोडे आमी भाव भयणीनो हें पवित्र मंदीर सांबाळूंक पावतलीं आनी ताचें हाजेरपण आमी सदांच मानून घेवंक गरज आसा. ही जावन आसा निमणी वस्त आमच्या जिवितांत, सदांच तो आमच्या काळजांत आसा हें आमी मानून घेवया. तेन्नाच घोडे आमी हें पवित्र मंदीर सांबाळूंक पावतलीं, ताचो बरे भाशेन उपयोग आमी करूंक पावतलीं आनी ह्या आयताराक हेंच करूंक आमकां धीर आनी बळ आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.